नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आवयपण एक बायलेक परिपूर्ण करता म्हणून लोकांचे अभिमत जाल्यार कितलेगी बायलांक गर्भ भरच्याक, बाळान जेवच्याक, या भुरग्यांक जन्म दिवच्याक मस्त त्रास जाता. असल एक समस्या असल्यार ताका समाधान असल्यार ते कसले म्हणून आमी आयचे उपाख्यानां पळय. आज आमी आरोग्य भाग्याचे 37चे उपाख्यान म्हळ्यार 36th एपिसोडाक येवन पावल्यांचे. आज आमी चयन केलेलो विशय गर्भ रक्षण, हाय रिस्क प्रेग्नन्सी अँड फीटल मेडिसिन. ह्या विशयार माहिती दिवच्याक आज आमगेले मथी आसाची प्रसिद्ध मॅटर्नल अँड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या आवय आनी भुरग्यांगेले आवय आनी गर्भ वैजकी तज्ञ डॉक्टर प्रतिमा प्रभू हानी. मॅडम, तुमकां आयच्या उपाख्यानां स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर प्रतिमा प्रभू हानी हांगेले MBBS पदवी कोडियालाचे यनपोया मेडिकल कॉलेजांतू फावो करून नंतर ओरिस्साचे कटकांतसचे सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेजांतू MS इन ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनकॉलॉजी फावो करून UKचे MRCOG आनी ऑस्ट्रेलियाचे K2MS सर्टिफिकेट फावो करून हैदराबादाचे फर्नांडीस हॉस्पिटलांतू फेलोशिप इन हाय रिस्क प्रेग्नन्सी अँड फीटल मेडिसिन फावो करून आतां प्रस्तुत कोडियालाचे फादर मुलर्स मेडिकल कॉलेजाचे डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनकॉलॉजींतू असिस्टंट प्रोफेसर जावन तशीच कोडियालाचे बल्मटांतसचे जननी विमेन्स क्लिनिकांतू वैद्यकीय सेवा निरत जावन आसात. मॅडम, आतां आमी प्रेग्नन्सी म्हणटना या प्रेग्नन्सी एक गर्भधारण एक सामान्य जावन आसचे विशय म्हण आमी लेखला. तांतय तुमी हाय रिस्क प्रेग्नन्सी स्पेशलिस्ट म्हण म्हणटना हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हळ्यार कसले? हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हळ्यार ऑलरेडी तांकां कसन तरी तोंदरे आसचे फुरो, म्हळ्यार तांकां कसन शुगर डायबिटीस आसचे फुरो, जो ब्लड प्रेशर हायपरटेन्शन आसचे फुरो, जो विंगड कसने मात्रे घेता आसता ती एपिलेप्सी प्रॉब्लेम, खंयचेय तरी हाका मेडिकेशन्स घेता आसता ती, नाजाल्यार फूड खंयचे मेजर ऑपरेशन जावन आसचे फुरो, ना फॅमिलींत कसने जेनेटीक प्रॉब्लेम, ब्लडाचे प्रॉब्लेम, तशें कसने विंगड प्रॉब्लेम आसली प्रेग्नंट जाता ती. सो तसं लाका हाय रिस्क प्रेग्नन्सी. अनेक कसन म्हळ्यार तांगेले फूड प्रेग्नन्सींतू तांगेले आउटकम्स चांग ना आसले, म्हळ्यार पदे पदे मिसकॅरेज जावचे, जो प्रेग्नन्सी लॉस जावचे, जो प्रेग्नन्सींतू तीर जास्ती मस्त BP आनी येवचे. सो तशी तांगेले एक्सपिरियन्स लायक आसना प्रेग्नन्सींतू. सो असल प्रेग्नन्सीसाक आमी हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हूण सांगचे. म्हळ्यार गर्भधारणेंतू कश्ट जेवचे, नाल्यार गर्भावस्थेंत आसतना समस्या जेवचे, कसल मनशांक तुमी हें करचें. आतां तुमी तशी पुरा सांगतना म्हाका कसो वटको आसत म्हळ्यार अस्थमा म्हण ताणप म्हण म्हणटात, त्या जोर आशिल्ल्या मनशांकय असले हाय रिस्क प्रेग्नन्सीची प्रॉब्लेम आसतली? वय म्हळ्यार कसने नॉर्मल जावन ಸ್ವಲ್ಪ डिविएशन आसता, खंयचे वखदार आसता ती, जो कसने तरी तांकां इश्यूज आसल्यार आमी एक हाय रिस्क प्रेग्नन्सी ओन्ली थिंग इज आमकां तांकां चड केअर दिवपा पडटा, चड चॅकअप जावपा पडटा. सो तशी आमी एक हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हूण म्हणटा ती. तांगेले मेडिकेशन्स आनी कसन आसता पळोवन तांकां आमी मॅनेज करून वतात प्रेग्नन्सींत. आतां तुमी सांगले थायरॉयड प्रॉब्लेम आसल्यार, PCOD आसल्यार, असल पुरा समस्या आशिल्ल्या मनशांक, डायबिटीस आशिल्ल्या मनशांक, BP आशिल्ल्या मनशांक पुरा समस्या जाता म्हूण सांगून अशें. ह्या नंतर दुसरे कसो पुरा रिस्क फॅक्टर्स आसाची? एक आमी एक लेडीक पळयल्यार फर्स्ट थिंग आमी तिगेले एज पळोवचे. सो आमी एनी एज मोर दॅन 35 years म्हळ्यार आमी ताका एडवान्स्ड मॅटर्नल एज म्हणटा ती. सो हांकां ಸ್ವಲ್ಪ कॉम्प्लिकेशन्स जावचे रिस्क चड नॉर्मल जनरल पॉप्युलेशना कंपेर केल्यार. आनीक तांगेले वेट. सो आमी एक BMI म्हळ्यार बॉडी मास इंडेक्स म्हूण कॅल्क्युलेशन करतात, आतां पुरो जनात अवेरनेस आसा. सो BMI मोर दॅन 30 आसल्यार सो तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा केअर जावपा जाता. जो तांकां ट्विन प्रेग्नन्सीस दोन चेडू जो ट्रिपलेट दोनी पाशी चड जो IVF म्हळ्यार मस्त ट्रीटमेंट वखद आनी कोरून प्रेग्नन्सी जाल्लेली, जो तांकां आमी शुगर BP हांव सांगिल्लो वरीची. आनी
पुढे तांकां वगी वगी बाळंतीर जावन न्हू 6-7 मंथ्स पदे पदे तशी जावचे वग्गी बागी बाळन जाले री सो आमी ह्या टायम आनी कसं एक्स्ट्रा कोर न्हू एटलीस्ट 9 मंथ्स ते होरूच की पळोवचे जो पुढे चेडा पोट्टांतू कने तांणी एबनॉर्मॅलिटी डायग्नोज केला हार्टाच प्रॉब्लेम जो विंगड प्रॉब्लेम जो तांकां प्री एक्झिस्टिंग म्हळ्यार पुढे तुका न्हू कसं मेडिकल इश्यूज सर्जिकल सांगीन वरीच फॅमिलींत कसं हिस्ट्री असले री पुरो रिस्क म्हण म्हणचे तुमी आता तुम्ही अंत सांगिल्ल्या प्रमाणे री 35 years पशी चेड म्हळ्यार 35 वर्सां पशी चेड जाल्यार बायल मनशांक कश्ट चेड वय आतां आमी फुडली काल आमगेली इतिहास पळयल्या री कशेंच म्हळ्यार फुडली कालांत तूं सकट दादलो मनीस बरो युद्ध वता दुखून एक 9 सुकून 13 वर्स भितर वार्डीक जाता आशिल्ली मागीर नंतर हांवें काल येयलो तेन्ना 16 वर्स 18 वर्सां वार्डीक म्हण जाल्यार मागीर आमगेल्या टायमार परत कशें म्हळ्यार डिग्री जावन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन 1 वर्स काम ताजी फुडें कशें आशिल्लें डिग्री जाल्यार कोण वार्डीक कम जाल्यार आमगेल्या टायमार कशें डिग्री जावन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन 1 वर्स काम करचें किंवा ऑपॉर्च्युनिटी मागीर वार्डीकांनी चेडवा म्हणून आतां तशी ना कंडिशन आतां म्हळ्यार शिकून कामार वचून करियर त्या प्रमाण पळयताची तशें आसतना एक भुरभीण जेवच्याक सम एक वयस म्हण एक आसू एक एज म्हण आसू तशी एक्झॅक्ट एज म्हूण तशी कसं ना जाल्यार मस्त वग्गी जावचे कन्हयचे मस्त लेट जावचे कन्नाचे सो प्रिफरेबली एटलिस्ट 21-22 आनी तांगेले पर्सनल तांगेले इश्यूज आसता तांगेले एज्युकेशन की घर की आतां एवरी गर्ल इज व्हेरी फॉरवर्ड तांगेले आलोचन करतात एंड इट इज द वे ऑफ लायफ आतां सो त्या मागीर पुरो पळोवका मस्त वग्गी जावचे कन्नाचे तांणी आमी टीनेज प्रेग्नन्सी म्हणटात तांकां प्रॉब्लेम्स चड 35 years नंतरय प्रॉब्लेम्स चड सो ताजे मध्य एनी टायम इज अ गुड थिंग वय म्हळ्यार एक वैद्यकीय दृष्टी एक 21 to 22 करेक्ट एज म्हणून आफ्टर दॅट एक्झॅक्ट म्हूण सांगू तशें कसं जायना वय तशी मागीर तशीच आतां एक नवविवाहित या एक वार्डीक जावन म्हळ्यार चेडूं जेवच्याक एक प्लॅन करतलो मनशांक तुमगेल्या गेल्यार तुमी तांकां कशी रितीचे समजायश दिताचे ॲक्च्युली स्पेशली थायरस प्रेग्नन्सीस आनी कोणें जावं एक प्री प्रेग्नन्सी कावन्सिलींग म्हूण एक आसा म्हळ्यार तांणी कोणें जावं प्रेग्नन्सी प्लॅन करचे फुडें मॅटर्नल फिटल मेडिसीन जावं तांगेले ऑब्स्टेट्रिशियन जाल्यार एक पाटी येवन उलोवचें सो तांकां आमी कसं करतात म्हळ्यार तांगेले पुरा हिस्ट्री एक पाटी चंद करून पळयतात ती तांकां कसं प्रॉब्लेम आसवे कसन वखद घेता आसा ती तशी एक डिटेल्ड हिस्ट्री जावन आमी पळयतात ती आनी बेस्ड ऑन दॅट तांणी प्रेग्नन्सी प्लॅन करचें आसल्यार वेन मे बी द रायट टायम तांणी केन्ना प्लॅन करत म्हणून तांकां एक आमी एडवायस दितात म्हळ्यार प्राय चड जाल्यार कोडले कोरका वय 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 तांगेले हेल्थ वय वय हेल्थ तांणी पळोवन खंयचें वखद आसा त्या वखदार तांणी प्रेग्नंट जावचे की चेंज करका की सो थाय रिस्क हांव डील करतना तांणी मस्त विंगड विंगड मेडिकेशन्स अवेर आनी आसता ती सो केलो व्हेरी फ्यू ते सेफ मे बी ना सो आमी तांणी प्रेग्नन्सी प्लॅन करतना आमी स्विच ओवर टू सेफ ड्रग्स कोर न्हू हॅक घेवन तूं इतले म्हयने नंतर की इतले टायम नंतर तुमी प्लॅन करा ती तशी एक आमी सल्ला दितात ती आतां एक फुडली कालां पळयल्यार फुडली म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक 5 वर्स फुडें म्हणत आमी पळयल्यार कशें आसता आशिल्लें म्हळ्यार एक बाळा गुरभिणीक बेड रेस्ट कंप्लीट बेड रेस्ट म्हणून आसता आशिल्लें ह्या पुरो कसं कारणाक सांगता आशिल्लीची एक मे बी तांणी वगी वगी डेलिव्हरी आनी जाता आसलें सो तांणी त्या सर्विक्स शॉर्ट आसले री वगी बाळंतीर जावचे रिस्क आसता जो फुडें कालांत तूं मे बी फॅसिलिटीज गोतना आमकां तांणी तशी कसं 5 वर्स फुडें ओके ओके जाल्यार तेंची एक वगी डेलिव्हरी आनी एक ब्लिडींग सो प्लॅसंट आनी सकल आसले री तांकां पदे पदे ब्लिडींग आनी जाता तेन्ना तांणी चड धांवन खेळचे ना जे ब्लिडींग अपास चड जालें वगी डेलिव्हरी जालें चड कश्ट जावचें तशी आलोचनार आसलें बट आतां सायंटिफिकली ಸ್ವಲ್ಪ एडवान्सस जाता चेंजीस जाता सो कंप्लीट बेड रेस्ट म्हूण आमी आतां कोणाक सांगना ती तांणी रुटीन एक्टिविटीज तांगेले जागृत आसले जाल्यार तांगेले घराचें काम भोवन खेळून नाणे वचून घरा भितर तांगेले इतले आरामार आसले जाल्यार म्हळ्यार कंप्लीट ब्लड रेस्ट केल्यार ताजे ಸ್ವಲ್ಪ सायड इफेक्ट्स आसता म्हळ्यार हात पाय केन्ना खेळका सो ಸ್ವಲ್ಪ एक्टीव आसले री चांग म्हूण आमी कंप्लीट बेड रेस्ट म्हणत आतां खंयचें कारणां जावं अति स्पॉटिंग म्हळ्यार स्पॉटिंग म्हळ्यार रगत वचचें मतलब ಸ್ವಲ್ಪ ड्रॉप जावन पडचे रगत गर्भवती स्त्रीले या कसं प्रकारान जावचे साध्यता चड जावन आमी ह्या फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेग्नन्सीन पळयतात ती
ಕೆಲವು पटी कसन जाता एक नॉर्मल फिनॉमिनन आसा आमी ताका म्हळ्यार इम्प्लांटेशन ब्लिडींग म्हूण म्हणटा ती मेडिकल टर्म्सांतू ते अरावंड 28 to 30 days तांगेले पिरियड्स जावन नेक्स्ट पिरियड्स येवचे टायमारीची जावचे सो ताका इम्प्लांटेशन ब्लिडींग हें कंप्लीटली नॉर्मल म्हळ्यार एक एम्ब्रियो गर्भकोशांत बसताना ಸ್ವಲ್ಪ स्पॉटिंग जाता ते ಕೆಲವು ಜನ जाता ಕೆಲವು ಜನ जायना सो ते जाल्लेर वरे प्रेग्नेन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह असले आमी फस्ट कसन करतात एक अल्ट्रासाउंड करून करेक्ट जागेन तसवे चेरडू हार्ट बीट स्टार्ट जाला हांवें सो त्या पुरो पळयतात त्या पुरो नॉर्मल असले री चड जावन कसं ತೊಂದರೆ जायना आनी ते थंय स्टॉप जावन प्रेग्नेन्सी कंटिन्यू जाता वय त्याचं फस्ट 3 महिने जागृत करका म्हण टाकता वय 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 तशीची एक एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी म्हणे कसं तशी म्हळ्यार कसं म्हण आमगेले वीक्षक कसं सांगता वय सो नॉर्मली प्रेग्नेन्सी गर्भकोशा भितर रावचे चेरडान थंय ग्रो जावचे युट्रसा भितर सो त्या जागो सोडून आनी खंय म्हळ्यार आमगेले गर्भकोशाचे विंगड पार्ट्स आसता ट्युब्स फॅलोपियन ट्युब्स कडे तुमगेले युट्रस प्रॉपर आनी सर्विक्स ताजे वाट म्हूण सांगून ना ಕೆಲವು पटी पोटा भितर म्हळ्यार आवटसायड वचून एबडॉमिनांतू सो हांगा खंय इम्प्लांटेशन गर्भकोश सोडून खंय इम्प्लांटेशन जाल्ले रे ताका आमी एक्टोपिक द मोस्ट कॉमन सायट फॅलोपियन ट्यूब म्हळ्यार फॅलोपियन ट्यूब थंय चेरडाक नॉर्मली जावन ग्रो जावचे जायना जाग उण्यास आनी ट्यूब चेरडो ग्रो जाता तशी ट्यूब अंतू बेत्ता थंय ब्लिडींग आनी सोड जाता सो देन मोस्ट ऑफ द टायम आमी कसं सर्जरी वी हॅव टू गो विथ सर्जरी न्हू त्या अपास ते इम्प्लांट हाता हाडू जाता गीत ना ना गेल्ली तशें जालें तशें एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी म्हणचे या मस्त कॉमन गी मस्त कॉमन म्हणा बट वय एक 5 to 10% ऑफ द पॉप्युलेशन ना वय त्या स्पेशली तांकां फूड कसन इन्फेक्शन जावन अशें फुरो जावं ट्रिटमेंट जावन प्रेग्नेन्सी जावन आसता सो तशी रिस्क फॅक्टर्स असले रे प्रिवियसली कसं ऑपरेशन जावन अशें फुरो पोटांतू सो कसं तरी रिस्क फॅक्टर केलो पटी विदाउट एनी रिस्क फॅक्टर वरे आमी अशी केसेस पळयता ती वय आता एक गर्भवती जल्ली म्हणटाना एक बालमनशे एक मात नाही बामणा जाल्यार रे आनी घराचे सगळे सदस्यांक काही मस्त खुश जाता तसल एक खुशी वातावरणांत असताना कितलींय जनां कसं जाता म्हळ्यार एक 3 महिने म्हणटाना गर्भ वता ते गर्भ नश्ट जाता हाका कसं प्रकारण आसा ॲक्च्युली मस्त कारण असं एक्झॅक्टली आमी एक पटी अशी जाल्यार आमी पिन पॉयंट करून सांगू बारीक कष्ट कसन प्रॉब्लेम म्हणून ह्या 2 चड पटी जाल्यार आमी हाका रिकरंट मिसकॅरेज म्हणून एक मेडिकल टर्म यूज करता ती सो अशी पदे अशी जाता असल्यार आमी ताजे कसले कशी म्हूण एक कॉज फायंड आउट करून ट्राय करता ती एज म्हळ्यार आमकांचे डॉक्टराक फस्ट थिंग इज हिस्ट्री कितले म्हयन्यार जाल्ले कशी जाल्ले हार्ट बीट आशिल्ले केन्ना ब्लिडींग सुरू जाल्लें सो आमी एक कंप्लीट हिस्ट्री म्हूण एक घेता ती प्रिवियसली तांगेले कसं टेस्ट आनी जाल्ले त्या डॉक्युमेंट्स आनी पळयता ती आनी ह्या पटी ಸ್ವಲ್ಪ आवसुले ब्लड टेस्ट आनी एडवायस करता ती आनी एक कारण पळोवचें ट्राय करता ती ते मस्त कारण अशें फॉर म्हळ्यार चेरडाल डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम म्हळ्यार ते करेक्ट फॉर्म जायना सी फस्ट 3 महिने वय ते डेव्हलपमेंट नेचर समजायनी म्हूण ते भायर आयले सो ते अशें फुरो केलो व्हेरी रेअरली इन्फेक्शन्स अशें फुरो नाका सने जेनेटीक चेरडांतू प्रॉब्लेम अशें फुरो सो मस्त कारण आसता सो आमी त्या चेरडाले आनी आवसुले फूल डिटेल टेस्ट केले नंतर तुमकां कारण कळतं आतां तुमी चिके चावड सांगिल्ले प्रमाणे रे 35 years पशी चड जाल्यार तांकां प्रेग्नेन्सींत कश्ट जाता म्हूण सांगलें हय ताका हाय रिस्क प्रेग्नेन्सी म्हणटाची हय एक्चुअली हे सुरवे पंथा गुरपेंट जेवची कितें मागीर दोनी पंथा या 3 पंथा जाल्यार कितले पटी असो एनी प्रेग्नेन्सी आफ्टर 35 ते फर्स्ट असो सेकंड असो थर्ड असो कितलेचे असो तिका एज 35 आनी तांणी प्रेग्नेंट म्हळ्यार रिस्क अशेंच ह्या पटी रिस्क म्हळ्यार जनरल पॉप्युलेशनाकिंत ಸ್ವಲ್ಪ चड रिस्क कसन म्हळ्यार एक तांकां फर्स्ट मिसकॅरेज रिस्क चड गर्भ नश्ट जावचे चड प्लस जेनेटीक प्रॉब्लेम चड येवचे रिस्क ಸ್ವಲ್ಪ चड यंगर पॉप्युलेशना कंपेर केल्यार आनी तांकां ऑलरेडी मेडिकल इश्यूज आसचे फुरो बिकॉज ऑफ देयर एज तांकां ऑलरेडी BP शुगर डायबिटीज आनी आसचे फुरो सो ते ॲड ऑन करता रिस्क ना जाल्यार प्रेग्नेन्सींतू तांकां डायबिटीज आनी हायपरटेन्शन रिस्क येवचे ಸ್ವಲ್ಪ चड चेरडाले ಬೆಳವಣಿಗೆ आमी पळयतच का चेरड ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾನ್ जावचे फुरो वेट सो ह्या पुरो प्रॉब्लेम्स आसता आतां हे ಕೆಲವು ಜನಾಕ या महिन्याचे जेवचे
समज महिन्या जायना ಕೆಲವು ಜನ ಒಗ್ಗಿ ಜತ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ 30 दीस ನಂತರ 40 दिसार ಜತ್ತಾಚಿ ಎಷ್ಟ್ ಪುರ ಹಂಕ ಪುರ एक गर्भ धारण करूक कष्ट जातली चड जावन कांय तोंदरे जायना ते एक एकल्यार तांगेले सायकलाचे लेंथ तशें आसता तांकां तें रेग्युलर जावन तशी जाता तसले 30-35 days प्लस और मायनस 1 week आमी कसं एबनॉर्मल म्हूण कन्सिडर करना ती सो एवरी टायम 2 to 3 months तशी डिले जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ आनी कोण पळयता ती पोटात स्कॅन की ब्लड टेस्ट थायरॉयड टेस्ट आनी पुरो कोण पळयता ती नॉर्मल असल्यार चड जावन कने तोंदरे जायना तांकां आता ಗರ್ಭಿಣಿಗ बी पी आई ಕೆಲವು ಜನ येता म्हळ्यार गर्भवती असतना तांकां BP येता त्या कसा निमित्त येता आनी हाजी पुरो कसो पुरो समस्या जाता हाजे निमित्त सो तांचे प्रेग्नन्सीन तो नॉर्मली BP येवचे प्रेग्नन्सी रिलेटेड BP म्हणचे ते 5 months नंतर येवचे चड जावन सो आमी हाका मेडिकल टर्म्स अंतू आमी विंगड डिविजन्स आनी आसा ताका ओवरऑल आमी हायपरटेन्सिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेग्नन्सी म्हूण सांगता ती तांतू मोस्ट कॉमन प्री-एक्लॅम्सिया म्हळ्यार आमकां तांकां BP चॅक करतना 140/90 किंत चड येता प्लस तांणी आमी तांगेले युरीन टेस्ट आनी करता ती सो तांत आमकां युरीनान तो प्रोटीन्स येता आल्बुमिन चड आसता सो ह्या दोन आयले तेन्ना आमी वर्ड प्री-एक्लॅम्सिया म्हूण यूज करता ती तांकां ह्या हात पांया उदक येता वय हात पाय म्हळ्यार पाय नॉर्मली प्रेग्नन्सीन तूं सुमार जाणां पांया उदक पडटा बट त्या हातांत उद्द आयल्यार तोंडांत उद्द आयल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ आसका आनी एक्स्ट्रा टेस्ट आनी कोण पळयता ती पांयांत येवचें नॉर्मल बट तोंडांत आनी हातांत आयल्यार आमी पळोवपा पडटा ह्या प्री-एक्लॅम्सियान तूं पुरा ऑर्गन्स एक्चुली वयर तुकून बॉडीचे सगळे ऑर्गन्सा वयर इफेक्ट जावचे चान्स आसता दॅट्स वाय आमी इतले डॉक्टर्स प्री-एक्लॅम्सिया आमी इतले आलोचना करचे तांकां इतले जाग्रतेर पळोवंक घेवचे ते प्री-एक्लॅम्सियान कसो पुरो जाता म्हणून एक स्लायड आसा आमगे लागीं वय प्री-एक्लॅम्सिया म्हळ्यार गर्भावती असतना जेवचे BP निमित्त जेवची समस्या वय कसो पुरो दिला अंतू लिवर अंतू किडनी सो तांचे हेल्प सिंड्रोम म्हळ्यार तांचे ब्लड अंतू प्लेटलेट्स आनी उणी जाता आनी ब्लड क्लॉट जावचे प्रॉब्लेम जाता सो तसले पुरो प्रॉब्लेम्स येता आनी लिवर बरें एफेक्ट लिवराचे एन्झायम्स आनी चड जाता ती तुमी हांगा पळयत जाल्यार त्या पांयांत तुमगेले इडिमा आसता BP सूज जाला उद्दार आपता ब्लड प्रेशर चड आसता आनी हांकां आमी केलो सिम्पटम्स आसल्यार आमकां सांगा ती म्हूण सांगता ती म्हळ्यार तांकां पोट्टा दुखी माथे दुखी जो पळोवचेक दृश्टी उणी जाल्यार सडन जावन जो ब्लिडींग सूर जाल्यार चरडाल्या मुवमेंट्स उणी जाल्यार जो मूत वच्चे उणी जाल्यार इमिडिएटली आमकां रिपोर्ट करात म्हणून म्हाका सांगून आसतात वय आतां तोच तुमी किडनीन तो प्रॉब्लेम जाता म्हूण दाखयले त्या स्लायडान तूं त्या किडनी प्रॉब्लेम जाल्या निमित्त गी आल्बुमिन चड वच्चे मुत्तान तूं वय म्हळ्यार एफेक्ट चड मेजर इश्यूज जावन आसना नॉर्मली प्री-एक्लॅम्सियान तूं ಸ್ವಲ್ಪ मीटर हें आल्बुमिन वच्चाची ताकाच तें डेफिनेशन बट ते ತೀರ विपरीत चड गेल्यार जो ब्लडांत आमी टेस्ट केले तेन्ना किडनी रिलेटेड टेस्ट अंतू आमकां एबनॉर्मल रिपोर्ट्स आयल्यार तेन्ना आमकां किडनी एफेक्ट जाला म्हूण सांगचें तशी प्री-एक्लॅम्सिया नंतर एक्लॅम्सिया म्हूण एक जाता तेन्ना तांकां फिट्स येता प्रमाण आयकल्या वय ते कसं ते म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ सांगता वय प्री-एक्लॅम्सिया एक्चुली मस्त सिवियर फॉर्म जाल्यार तांकां फिट्स येता ताका आमी एक्लॅम्सिया म्हणटात आयदर फिट्स नाजाल्यार तांणी कोमांत वता ती सो 2 फॉर्म्सय आसा हाजे मेन कारण BP चड जावन ते एफेक्ट जाता ब्रेनाक ಸ್ವಲ್ಪ सो तशें तांकां फिट्स येवचे सो ताका रेग्युलर आमकां मेडिकेशन्स आसता सो मेडिकेशन्स आनी दिवन BP आनी कंट्रोल करून आनी एक आमी डिलिव्हरी करपा पडटा ह्या पुरो प्रेग्नन्सी रिलेटेड प्रॉब्लेम सो डिलिव्हरी केले नंतर होगूर ह्या पुरो सेटल जाता हांव लेकी कसं म्हळ्यार बाळान ती दूख येता आसतना ह्या जेवचें म्हणून तशी कसं ना ते केन्नाय जाव येता आनी चड जावन प्री-एक्लॅम्सिया सिवियर जावन एक्लॅम्सिया जाता केलो पाटी म्हळ्यार सडन चेवण BP आनी बट केलो पाटी आमकां फर्स्ट प्रेजेंटेशन पेशंट फिट्स मारून येता ते तेन्ना मागीर BP चडटा सो हाजे विंगड वेरियस प्रेजेंटेशन्स आसा बट आमी इन प्रेग्नन्सी एनी फिट्स आमी फर्स्ट आमी एक्लॅम्सिया म्हूण आलोचन करतात फूड केन्ना फिट्स येनी प्रेग्नन्सीन तूं फर्स्ट टायम फिट्स आयल्या तशें आमी BP आनी चॅक करून तशें एक्लॅम्सिया म्हूण आलोचन करून मुखार सरता ते आतां एक बायल मनशेक सुरवेचे गर्भावस्थेंत आसतना या प्री-एक्लॅम्सिया नातल्या BP तसं कसली समस्या असल्यार
दोन्हीचे प्रेग्नेन्सीके सेम असतं की ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಚಡ್ 10 to 15% ರಿಸ್ಕ್ ಚಡ್ ತಂಕ येवचे सो आम्ही ताका ಕೆಲವಪಟ್ಟಿ एक प्रिव्हेंटिव्ह टॅबलेट्स अंतानी स्टार्ट करतात प्लस 3rd मंथ स्कॅन अंतू आम्ही त्या डॉपलर स्टडीज म्हणून असता सो त्या पुरा कोरनु रिस्क प्रेडिक्शन करू जाता आतात सायंटिफिकली सो त्या पुरा कोरनु तंतू रिस्क चड आयले आम्ही तांका एक टॅबलेट असं प्रिव्हेंटिव्ह आम्ही ट्राय करतात बट एव्हरी वय अगत्य असले दितात बट 100% प्रिव्हेंट करू जाय ना आम्ही ताकाच तांकां चड चेकअप्स आपयतात स्कॅन्स आपयतात तशी जागृत चड जावका तांकां वय मागीर त्या गुरबिणीक BP असला रे त्या बाळान जेत्तरे BP असता की तांकां म्हळ्यार मागीर कंटिन्यू जाता की मात्र जन्म सगळे घेवका की ना ना चड जावन विदीन 1 to 2 months सेटल जाता प्रेग्नन्सी रिलेटेड BP असले चड जावन सेटल जाता सेटल जायना जाल्यार तांकां आमी क्रॉनिक हायपरटेन्शन म्हणटात आफ्टर 2 to 3 months वरे सेटल जायना जाल्यार तांकां मुखारी BP जावका जाल्यार ते मागीर ते लायफ लॉंग मेडिसिन मेजरली प्रेग्नन्सी रिलेटेड BP जाल्यार ते सेटल जाता मागीर जावका म्हणून तशीची BP आशिल्ले गर्भावस्थेर BP आशिल्ले बायल मनशाल चेडूं बरी सान आसताची ल्हान आसताची सपूर आसताची प्रमाणांव आयकलें वय तेंचे ते चेडवाल वेट उण जाता आमी हाका स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज नाजाल्यार फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन म्हणून म्हणटात तांकांची BP आनी असल्यार हांकां आमी पदे पदे स्कॅन करून चेडवाल डेव्हलपमेंट समस्या चेडवाक रक्तसंचारानी समस्या म्हण पळयत आसता ती एटलिस्ट 1 महिने एक पटी म्हळ्यार अगत्य तशें पळोवन म्हयने एक पटी की 2 महिने एक पटी पळयत आसता ती सो तशी चेडवाल वेट तीर सान जाल्यार आमी एक डिसायड करता ती केन्ना अगत्य डिलिव्हरी डेट ते वेट करत की प्रिटर्म वय प्रिटर्म म्हूण आमी जाल तितले प्रिटर्म अवॉयड करता ती बट करूं का म्हूण अगत्य पडल्यार मात प्रिटर्म चड जावन आमी प्रिटर्म डिलिव्हरीज करूं वचना ती बट चेडवाल जीव जो आवसूल जीव बरो का म्हूण जाल्यार तितले अगत्य असले मात्र ना जाल्यार मॉनिटर करून जाल्यार तितले वखद आनी दिवन मुखार सुचे पळयतात वय आनी तशी प्री एक्लॅम्सिया आशिल्ले वय प्री एक्लॅम्सिया म्हळ्यार एक्लॅम्सिया वच्चे न्ही न्ही BP आस तसले बाळान जेत्तना आवसूक मस्त रिस्क म्हणटांची वय तांची चेडूं पुणी वांचत आवसो भारी जागृत करता तांची तुमी सांगले बरें एक्लॅम्सिया ते मस्त एक रिस्क ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕನೆ ಹೆಮರೇಜ್ ಆನೆ जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ जाता आनीक डिलिव्हरी जाल्या नंतर ब्लिडींग चड आसचे फूर तांकां सो ताका आमी पुरा वखद आनी रेडी करून डिलिव्हरी टायमार आमी मस्त जाग्रतेन तांगे डिलिव्हरी करतात अगत्य पडल्यार नेसेसरी मेडिकेशन्स आनी दिवन ब्लिडींग उण करचे ब्लड आनी पुरा रेडी दवरून तशें आमकां तांणी वय डिलिव्हरी प्लॅन करतात तशें भारी जाग्रतेर आसता चेडवाक आवसूक रक्षण करचें तांगेलें तशीच ते एका पाशी चड असल्यार आनी तांकां कसलेय दुसरो समस्या नातल्यार म्हळ्यार सगळ्या BP जो डायबिटीज जो समस्या नातिल्ले असल्यार त्या वय हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणची की वय कसले म्हळ्यार हांकां एज युजल चड जागृत जावका आनी ट्विन्स असल्यार BP आनी शुगर येवचे प्रेग्नन्सीन तो रिस्क चड आनी प्रीटर्म डिलिव्हरी जावचे रिस्क चड वगी डिलिव्हरी जावचे फुरो न्ही आतां तशें आसतना म्हळ्यार बिगल प्रश्न कसो म्हळ्यार BP येवची त्याक म्हूण कसं कसले दुसरे कसले कारण प्लासेंटा ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ विंगड तांणी केमिकल्स आनी हार्मोन्स आनी रिलीज करतात सो एक्झॅक्टली कसले म्हणून सायंटिस्ट वरे आनी सोदीत आसती ते खंयचे एक कारण बट एक्झॅक्टली तांकां इवन सायंटिफिकली प्रूव करचे मस्त कष्ट मस्त थियरीज आसता प्री एक्लॅम्सिया हाजे निमित्त अशें फुरो ताजे निमित्त अशें फुरो म्हणून बट बेजीक प्रॉब्लेम तर प्लासेंटाचे प्लासेंटा इम्प्लांट जातना ताजे वॅस्क्युलेचर समज जायना जाल्यार सर्टेन केमिकल्स आनी रिलीज जावन बॉडीन तूं त्या BP चड येता सो त्या थियरी तशें कारण याची कारण वखद आनी त्या प्लासेंटा इम्प्लांट जातना ताका हें करचें येदोळ आनी सगळ्याक एकल्याक जायना बेजीक प्लासेंटा डिफेक्ट प्लासेंटांत तशें आमी आतां मल्टिपल प्रेग्नन्सी विशीं उलयता आशिल्लेची आनी तूं एका पाशी चड वसल्यार रिस्क म्हूण आतां ट्विन प्रेग्नन्सी आसो न्हू तसो जाल्यार हांकां BP डायबिटीज सुरू जाल्यार तुमकां तें कितलें चॅलेंजींग जाता तेंचे आमी ताकाच हांकां बरें चड मॉनिटरींग करता आसता ती टायमार केन्ना अगत्य आसा तेन्ना ब्लड टेस्ट करून शुगर आसकी जो BP आसकी पळयता आसता ती
बट मॅनेज करू साध्य असं मेडिकेशन्स असं भिवच्या गती भिवचे काय ना वय मॅनेज करायचं डिटेक्ट करचे आणि मॅनेज करचे तिथलेचे तशेंची कितली जनाक गर्भधारण करूंक कश्ट जाता ताजे निमित्त तांगे म्हळ्यार कसं नमुनवार तांगेलो प्रॉब्लेम आसा पुरो म्हळ्यार फायब्रॉयड त्यामुळे आमी सामान्यच्यान आयकुच्याक मेळटा तशें तांकां चरडून जायनाची म्हूण सांगून तसं मनीस IVF म्हूण करताची हे IVF म्हळ्यार कसं म्हूण आमगेले वीक्षक आसा सांगता एक ब्रीफ जावन IVF म्हळ्यार तांणी outside the body ಓವಮ್ आणि ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಬೈನ್ कोरून एक एम्ब्रियो म्हळ्यार सान चरड फॉर्म कोरून त्या गर्भकोशांत घालतात ताका IVF प्रेग्नन्सी म्हळ्यार फॉर्मेशन भायर आसता मागीर गर्भकोशांत घालून ते प्रेग्नन्सी जाता ताका IVF प्रेग्नन्सी म्हणटा त्या हाय रिस्क प्रेग्नन्सी वय एक तांणी मस्त वर्ष नंतर सो आमी मदराल एज प्लस तांकां आनी कसले प्रॉब्लेम आस की सो त्या पुरा कन्सिडर करून पळयता ती प्लस IVF प्रेग्नन्सीन तूं मिसकॅरेज पास जावचे रिस्क ಸ್ವಲ್ಪ चड एम्ब्रियो घाला वय जाल्यार त्या कितले मुखार सिता कितले देह ताका काण घेता त्या आपणायता म्हूण त्या सो ताका सपोर्ट जावका जाता इनिशियल फेसान तूं त्या इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट म्हळ्यार कसं पुरो हार्मोन सपोर्ट आनी जावका मात्रेची इंजेक्शन की सो ह्या एक्चुअली इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आमकां हेल्प करतात तांतू केन्ना थंय जावका कशी म्हळ्यार तांणी त्या पुरो वखद आनी दिवन प्रेग्नन्सी केली निमित्ती सो इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जाल्यार एक एडवायस बरें आसता आमी इतले टायम थंय तांकां हें सपोर्ट दिव्या हें वखद दिव्या म्हूण तांणी एक सांगून आसता ती सो ते आमी फॉलो करता ती आनी IVF ಅಂತ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ आणि जावचे ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಚಡ್ दोन्ही सो त्यामुळे पळोवका पडटा सो ट्विन्स ट्रिप्लेट्स आयले ॲडेड वय रिस्क एडवांटेज डिसएडवांटेज तशी आता ट्विन प्रेग्नन्सी असताना गर्भावस्थेर आसतना चड खावका म्हणटाचे तांकां ते ट्विन प्रेग्नन्सी म्हूण कळली कुडल्यानी की चड खावका म्हूण म्हणटाचे हें कितली सम तशी कसं ना वय प्रेग्नन्सीन तू कॅलरी इंटेक चड जावका इवन सायंटिफिकली आता एक चड असले दोन चड असले ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा एडिशनल कॅलरीज जावका बट आमी हावसूक ऑलवेज एडवायस करता तू कितले जावका कशी तुम खंयची फॉर्मार जावका जो तू कसं इश्ट त्या खा कसं जाल्यार आमी वताय करून केन्ना हावसूक खावचें ना म्हळ्यार चड खावन कडे तांकां तोंदरे जावचे वेट चड आनी तांकां गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आमी तांकां चड फोर्स करूं नज तांणी तांगेले पळोवन तांकां कितले जाता तांणी तितले खावती मस्त डबल खावका तशी हेल्दी फूड केले जाल्यार तशी आतां केलो जनाक हजत म्हळ्यार गर्भधारण कांय समस्या जायना तांणी गुरबीण जाताची जाल्यार तत्त वळे तांगेले चड गर्भ नश्ट जाता हाका कसं प्रकारण सांगेल त्यांचे रिकरंट मिसकॅरेज म्हणून आता हे प्राय जातरी चड प्राय जातरी जेवच्या कसं कारण म्हळ्यार कसं कोर येता म्हूण एक आमी फर्स्ट 3 मंथ्सान तूं ह्या प्रेग्नन्सी लॉस आसता पळय ताका चड जावन कारण जेनेटीक प्रॉब्लेम्स आसता चड म्हळ्यार डेव्हलपमेंटान फॉर्मेशनान तुजी प्रॉब्लेम आसता जो हावसूक कसने डायबिटीज थायरॉयड सो एंडोक्रायनल प्रॉब्लेम्स अशे फुरो सो आमी त्या कॉज पुरो इवॅल्युएट करता ती जाल्यार एवरी टायम 5th 6th मंथान तो मिसकॅरेज जाल्यार आमी गर्भकोश नॉर्मल आसवाय तांतू कसने प्रॉब्लेम आसवाय गर्भकोशांतू जो ताजे वाट सर्विक्स ता शॉर्ट आसवाय ताका एक्स्ट्रा कसने हेल्प जावकावाय सो त्या रितीर आलोचन करता ती सो ताकाची ऑलवेज आमी हिस्ट्री एक इम्पॉर्टंट आमकां जो फस्ट ते जाल्ले चड पळोवचे कशें आसले BP चड जावन डिलिव्हरी केले सो खंयची कारणान तांगेले डिलिव्हरी जो मिसकॅरेज जाता असो ते पळोवन आमी नेक्स्ट स्टेप पळयतात प्लॅन करता ती आता रिकरंट मिसकॅरेज म्हळ्यार तत्त वळी गर्भ नश्ट जेवच्याक ऑटो इम्यून काय ते बरे एक वन ऑफ द रिजन्स ऑटो इम्यून ಅಂತ आमी कॉमनली एक आपला म्हूण एक एंटिटी आसा अँटी फॉस्फोलिपिड अँटीबॉडी सिंड्रोम म्हणून तितले कॉमन न्ही ते आमकां ब्लड टेस्टार कळचे एक पदे पदे तांकां मिसकॅरेज जाता नाजाल्यार प्रेग्नन्सीन तूं पदे पदे BP जावन कॉम्प्लिकेशन्स कसने जाता चड हाता याना एवरी 5th 6th मंथ लॉस जाता आनी तशी कसन हिस्ट्री ना तांकां हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट जावचे प्रॉब्लेम आसता ब्लड क्लॉटान तांणी मेडिकेशन इंजेक्शन घेवका पडटा
सो तशी कसं हिस्ट्री असता तेन्ना आमी एक ब्लड टेस्ट करून पळयतात लॅबांतू ब्लड टेस्ट वरे आमकां ते एविडन्स मेळ्ळे री पॉझिटिव्ह तेन्ना आमी आपला म्हणे कन्सिडर करचे असले हे ॲपला सिंड्रोम असोचे पेशंट्स आमगेले रुमॅटॉलॉजी क्लिनिकांत मस्त आमकां पळोवच्या मेळटाची आनी तांकां आमी कितलेगी जेन्ना आयलेले मनशांक न्हय 10-12 पण तांगेले मिसकॅरेज जावनय नंतर एक चेडो हाता म्हणलेले एक संदर्भ आमी पळयलेलो आसा वय तशी ते एक बार एक संतोषाचे एक आमी तांकां हेल्प करत तेंची प्री प्रेग्नन्सी कावन्सिलींग करून प्रेग्नन्सीन तांकां करेक्ट वखद जावपा जाल्ल्यानी दिवन स्कॅन्स कोरून 3rd मंथ स्कॅन 5th मंथ स्कॅन आनी कोरून जालें तितले प्रोलॉंग करून एक चेडो तांकां दिल्ले री मागीर तशीच एक डायबिटीज एक 5 महिने म्हणटा डायबिटीसाक आमी टेस्ट करताची त्या डायबिटीज एक 5 महिन्यार इत्या येता म्हळ्यार नातले इत्या येवचे गर्भावस्थेंत आसतना तेंचे प्लॅसेंटा सो प्लॅसेंटाच वय त्या हार्मोन्स आमगेले प्रेग्नन्सी सपोर्ट करचे खंयचे हार्मोन्स जनरेट करता पळय ती त्या हार्मोन्स आमगेले शुगर लेवल्स वरे रेस जाता इस्ट्रोजन ह्युमन प्लॅसेंटल लॅक्टोजन सो विंगड हार्मोन्स आसा ते मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स प्रेग्नन्सीन चड जाता पळय ते सकड शुगर ಸ್ವಲ್ಪ चड करता हें कसलेक म्हळ्यार चरडाक डेवलपमेंटाक शुगर ग्लुकोज जाय सो ಅವಸುಲೆ शुगर्स चड जावन त्या चरडा वचून चरडा ग्रोथ हेल्प जाता चड जावन आमगेले पॅनक्रियास इन्सुलिन सेक्रेट करता नाव ग्लुकोज स्टेबिलायज करचेक सो ते चड इन्सुलिन जावन न्यूट्रलायज करून चड जावन ಅವಸುಕು शुगर याना बट ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ adequate इन्सुलिन सेक्रेट जायना तांकां शुगर डायबिटीस येता ते प्लॅसेंटान सेक्रेट करता जाल्यार हार्मोन्स पॅनक्रियास हांवें एक्ट करचे ना 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 त्या विंगड त्या हार्मोन्स जो प्लॅसेंटा हार्मोन्स खंयचे येता पळय ते आमगे शुगर लेवल्स मात चड करचे शुगर्स नॉर्मल करचेक पॅनक्रियास नॉर्मली इन्सुलिन सेक्रेट करता सो ते नॉर्मली स्टेबिलायज जाता बट ಕೆಲವು ಜನಾನಂತೂ त्या म्हळ्यार कंट्रोल करूं जायना बॉडीक एक्सेस शुगर आनी तांणी आमी ताका जेस्टेशनल डायबिटीस म्हणटात म्हळ्यार प्रेग्नन्सीन तो आयले डायबिटीसाक जेस्टेशनल डायबिटीस मालायटस म्हणून आमी एक टर्म यूज करचे जीडीएम वय हाक मॅनेज करचे कष्ट गे ना ना ताका वय आमी फस्ट तांकां डायट करेक्ट डायट एडवायस करता ती एक्सरसाइज एडवायस करता ती अगत्य पडल्यार ताका टॅब्लेट्स आनी इंजेक्शनय आसा तांगे शुगर लेवला वयरी मॅनेजमेंट करून वचता आतां प्रेग्नन्सी वेळार डायबिटीस आशिल्ले मनशांक नंतर हे डायबिटीस कंटिन्यू जाता बाळान जेत्तर चड जावन तांगे शुगर्स नॉर्मल येता बट अप टू 50% स्टडीज म्हळ्यार सायंटिफिकली सांगता ती की अप टू 50% ऑफ पॉप्युलेशन कोणा जीडीएम येता आफ्टर 10 years तांकां शुगर येवची रिस्क ಸ್ವಲ್ಪ चड म्हणून सो आमी तांकां सांगतात एटलिस्ट वर्सा एक पटी तूं शुगर चेक करून आस म्हणून मागीर डिलिव्हरी जाले नंतर वरे एटलिस्ट वर्सा एक पटी तांणी शुगर टेस्ट करून पळोव म्हळ्यार तसं तांकां रिस्क जाल्यार येवचें वग्गे येता बाकी पॉप्युलेशना कंपेर केल्यार हे डायबिटीस मॅनेजमेंट करना नातल्यार चड व्हड आसता म्हण म्हणटाची कसले मनशाले डायबिटीस गुरबिणीक डायबिटीस आशिल्ले चड व्हड आसता डिलिव्हरी कष्ट जाता वय करेक्ट सो शुगर स्पेशली कंट्रोलांत ना जाल्यार चरडाल ग्रोथ चड जाता चरडाल वेट चडता मस्त चड वेट असल्यार बाळांतीर कष्ट जाता सो तशें जातना आमी कडेन तीर मस्त वेट चड असल्यार 4.5 तशें आनी चड असल्यार आमी सिझेरियन करपा पडटा सो तांकां त्या रिस्क एक चड आनी नॉर्मल ट्राय करून मागीर सिझेरियन करचें तसलें पुरो म्हळ्यार चड व्हड आशिल्ले निमित्त करपाचें म्हळ्यार हद वेट असले केन्ना नॉर्मलाक फस्ट ट्राय करता डॉक्टर्सान बट केन्ना केन्ना कोणा जाता शुगरा निमित्त नॉर्मल जायना म्हणना वेट पळोवन आलोचन करून आमी ऑप्शन दिता ती मस्त वेट असले आमी डायरेक्टली ऑपरेशन म्हणून सांगता ती म्हळ्यार आमी पळयलेलें आसता मस्त हेवी 4.5 kgs वरे आसता तशें साध्य ना बट एवरेज वेट असले 3.5 असले आमी नॉर्मल डिलिव्हरीक ट्राय करचें आतां ते चेडू हॉड आसगी सान आसगी म्हूण सांगून तुमी कशी स्कॅन करून पळयताची म्हळ्यार कसो पुरो ताका क्रमस फिटल स्कॅनिंगान वय सो फिटल स्कॅन एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ प्रेग्नन्सी तुकून एंड तुकून
3rd मंथ स्कॅन 5th मंथ स्कॅन चरडाले वेट कितले उद्दा कशें आसा तें पुरो पळोवचें वेट पळोवचें का आमी एक 2-3 मेजरमेंट्स घेता ती चरडाले सो त्या पुरा सॉफ्टवेअर कॅल्क्युलेटेड आसता आमी ह्या मेजरमेंट्स घेतले कुडले आमकां वेट दाखयता मशिना सो तशी तशें अल्ट्रासाउंड तुमी दीस 9 म्हयन्यान 3 पंतागी 4 पंतागी करता न्हू वय मिनिमम बट हाय रिस्क प्रेग्नेन्सींतू आनीक चड अगत्य पडू पुरो ट्विन्स हाय रिस्क प्रेग्नेನ್ಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲವಪಟ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ असले पेशंटाक तुमी कशी कावन्सिलींग करताची हाय रिस्क प्रेग्नेन्सीस हवे सो तांची मॅटर्नल आनी फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तांगेले एक्चुअली काम फस्ट प्री प्रेग्नेन्सी फूड पळोवचे तांगेले हेल्थ सांग कोरचे प्रेग्नेन्सी केन जावचे म्हणून सांगचे मागीर प्रेग्नेन्सींतू थ्रू आवट तांगेले चेकअप कोरचे स्कॅन्स करता ती कडेरी करेक्ट टायमार डेलिव्हरी कोरनु आवसूल आनी चरडाल आरोग्य जल तितले चांग आस म्हण पळोवन मागीर पोस्ट डेलिव्हरी फीडिंग बरें पळयता ती तांणी खंयचे वखदार आसा ती फीडिंग सेफ वे कशी फीडिंग करता ते पुरो एडवायजय दिता ती फीडिंग अनसेफ कसले आसता चड जावन ना तांगेले केलो मेडिकेशन्स आसता न्हय तांणी दिता ती सो आमी तांकां सांगता चरडाक कसं जात की म्हणून चड जावन आमी प्रेग्नेन्सीन सेफ आसले लॅक्टेशन चड जावन सेफ आसता बट हांव सुकता एक आलोचना हांव हें वखद घेता सर थायरॉइड मात्र खंयचे सान वखद आसले बरें हांव सुक एक आलोचना आसता हांव हें वखद घेतस आनी दूध पिवसूचें जाता म्हणून तें आमी तांकां एक चंद रिती सांगता कांय जायना चरडूक हें वचना चरडाक जो मस्त उणे अमावंटार वता चरडाक कांय जायना म्हण एक धीर सांगतात आतां तशें आमी थायरॉयडा विशीं उलयलेशी तशें थायरॉयडाचे ಸ್ವಲ್ಪ चेड सांगुया निमगुया म्हणून प्रति एक गर्भावस्थेर असचे बायल मनशेक थायरॉयड टेस्ट एक करताची आनी थायरॉयडची के चेड उण असल्यार ताका वखद थायरॉक्सिन वखद दिताची हाजी अगती कितले अगत्य आसा कसले म्हळ्यार थायरॉयड लेवल्स ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ थायरॉयड प्रॉब्लम आसल्यार प्रेग्नेन्सी जावचेक कश्ट जाता सो थायरॉयड लेवल्स नॉर्मल जाले कुडले तांगेले प्रेग्नेन्सी जाता सो विंगड विंगड कारण आसता न्हय प्रेग्नेन्सी इनफर्टिलिटी म्हणजे त्या हक्का ट्रीटमेंट करना जाल्यार मिसकॅरेज रिस्क आसता चरडाळ ग्रोथ उणे जावचे रिस्क आसता वापस BP आनी येवचे फूड तशें विंगड विंगड कॉम्प्लिकेशन स्मॉल रिस्क आसा चड म्हणा हांव सना मट्टार रिस्क आसता सो ते अनगत्य रिस्क हांव सुक आनी प्लस चरडाल ग्रोथ चरडाल थायरॉयड वर एफेक्ट जाता आवसूल थायरॉयड कंट्रोल ना जाल्यार सो त्या चरडा वर एफेक्ट जाता थायरॉयड अम्माले आवसूले थायरॉयड नॉर्मल लेवल्स ಅಂತ ಅಸ್ಕ ಚರಡಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ आणि ग्रोथ आक तशी जावन आमी ह्या मेडिकेशना दिवका तशी ते एक गर्भावस्थेर आशिल्ले मनशेक कसो पुरो म्हणजे टेस्ट करता तुमी नॉर्मली आमी एक थायरॉयड म्हणलें वय थायरॉयड करतात एक ब्लड शुगर्स करतात ते एक फर्स्ट चेकअपान करता ते वापस 5-6 मंथ्सांत आमी एक ग्लुकोज चॅलेंज टेस्ट म्हण करता ते तांकां ग्लुकोज पिवचे दिवन मागीर ब्लड टेस्ट करचे सो हें एक करता ती कडेरी नॉर्मली हिमोग्लोबिन आनी केलो वायरल टेस्ट वय इन्फेक्शन्स केलो टेस्ट सो बेसीक टेस्ट युरीन टेस्ट ब्लड ग्रूप तांगेले सो हें पुरो एक कॉमन टेस्ट हें सगळ्याक करतात आमी आतां आमगेले आतां इन्वेजीव आनी नॉन इन्वेजीव म्हूण 2 नमनेचे टेस्ट आसा म्हणून हे पुरो केन्ना करचे हें रुटीनली ऑफर करना ती केलो जेनेटीक प्रॉब्लम्स आमी सस्पेक्ट करताना जो रिपोर्टान तशें कसन आयले मात्र ऑप्शन्स अशे सो फर्स्ट थिंग हांव तुमकां सांगिल्लें वरी 3rd मंथ स्कॅन मस्त इम्पॉर्टंट सो 3rd मंथ स्कॅन ಅಂತ आमकां केलो सटल मार्कर्स म्हळ्यार सन सन विशय आमी एज अ फिटल मेडिसिन आमी पिकअप करता ते सो आमकां तशें कसं ತೊಂದರೆ म्हण दिसलें री जो 3rd मंथ स्कॅना वट्टूची आमी एक डबल मार्कर म्हण एक ब्लड टेस्ट आसता फर्स्ट ट्रायमिस्टर स्क्रीनिंग म्हणचे आमी सो आवसूले एज तांगेले प्रोफायल आनी एक फॉर्म आसता ताका ते फिल करचे आमगेले अल्ट्रासाउंडाचे फायंडिंग्स फिल करचे आनी प्रेग्नेन्सीचे हार्मोन तांणी टेस्ट करून चरडाक जेनेटीक प्रॉब्लम येवचे रिस्क कितले म्हणून तांणी एक टोटल एक रिस्क कॅल्क्युलेट करून वय ब्लड टेस्ट आवसूल ब्लड टेस्ट करून एक रिपोर्ट येता सो तांतू चरडाक जेनेटीक प्रॉब्लम येवचे रिस्क चड आसा म्हूण आयले री आमी नेक्स्ट स्टेप ह्या टेस्टा वता ते
तशीच 30 वर्स नंतर गुरबीण जल्म मनशांक ट्रिपल टी टेस्ट आनी प्रमाण करताची वय त्या फुडे ट्रिपल टेस्ट म्हणून आशिल्ले अज्जलेरी ಕೆಲವು ಕಡೆ करताती बट ताजे सेन्सिटिविटी तितले चड ना कोरेत बट विंगड ऑप्शन्स आसिल कडेन लायक डबल मार्कर क्वाड्रुपल टेस्ट म्हण आसता थर्ड मंथ ಅಂತೂ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ म्हण टेस्ट ಅಂತೂ 2 प्रेग्नेन्सी हार्मोन टेस्ट करतात ब्लड टेस्ट आवसूले चेडूक जेनेटिक असने प्रॉब्लम येवचे कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम्स रूल आउट करचे हे टेस्ट करचे पक्ने हे मिस जाल्ले री तांकां करचे आशे आसले री 5th मंथ ಅಂತೂ ताका क्वाड्रुपल म्हण टेस्ट करचे जाल्यार हे पुरा टेस्ट ऑप्शनल खंयचे कंपल्सरी म्हण ना आमी एक हे ऑप्शन दिवेत सो तांकां जावक जाल्यार तांणी हे टेस्ट करेता ते सो हे केन्ना कंपल्सरी न्ही हे टेस्ट पुरा बट आतां अवेरनेस चड सगळ्यांक गोतस आनी हे टेस्ट दिवचे ऑप्शन्स आमगेल काम सो वय ऑप्शन्स ऑप्शनल टेस्ट हे कंपल्सरी टेस्ट न्ही वरलेल ಕೆಲವು ब्लड टेस्ट कंपल्सरी प्रेग्नेन्सी करका बट हे तशी न्ही ऑप्शनल तशीची हे एमनियोसेंटसिस म्हूण एक करताची हे PUC चेडू आमकां तांणी बायोलॉजी घेतिल्ल्यान शिकयताची एमनियोसेंटसिस म्हणून हे कसले अशें म्हळ्यार कसले आनी हे केन्ना करताचे सो तांची हांव आमी ब्लड टेस्ट फस्ट कोण पळयतात न्हू हांव सुले 3rd मंथांतू तांतू जेनेटीक प्रॉब्लम चड रिस्क चड आयले री ना जाल्यार तांगेले फॅमिलींतू खंयचे तरी जेनेटीक प्रॉब्लम आस ऑलरेडी ते तांकां कळका हे चेडूंत मिगेल आतां जावचे चेडूंत हे प्रॉब्लम आस की ना ते कळका जाल्यार जो तांगेल फस्ट चायल्ड फुडेचे चेडू त्या चेडूक जेनेटीक प्रॉब्लम आस कसने तरी जो ब्लडाचे थॅलेसिमिया तसले प्रॉब्लम आस मिगेल ह्या चेडूक एफेक्ट जातवे म्हण तांकां कळका म्हण जाल्यार आमी हे टेस्ट ऑफर करतात तांत कसं करतांचे एमनियोसिस तांणी तांत आमी चेडूले सुत्तू एमनियोटीक फ्लुइड म्हण आसता उदक सो त्या उदक आमी काणू लॅबा पेटोवन हे टेस्ट करचे हे पुरो प्रोसिजर्स एक्चुअली आमी अल्ट्रासाउंड गायडन्स अंतू करचे पळयताची चेडूक काय हार्म चड जावन चेडूक असने हार्म जायना आनी ह्या पुरो रिपोर्ट्स येवचे काही ಸ್ವಲ್ಪ कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट न्हू सो ಸ್ವಲ್ಪ टाइम घेता आनी टर्शरी पुरा कಡೆ ऑप्शन्स आसना टेस्ट करूं जायना सो ಕೆಲವು सिलेक्टेड एरियाज आनी लॅब अंत मात्र जावचे सो त्या पर्टिक्युलर लॅबाक आमी पेटोवन हे रिपोर्ट कलेक्ट करचे मागीर आतां तुमी सांगले जेनेटीक डिसऑर्डर कसची म्हणून डिटेक्ट करता म्हणून ताची एक लिस्ट म्हूण आसा की ह्या जेनेटीक डिसऑर्डर येवचे साध्य आसा चेडूक वय तांचे एक 2-3 कॉमन जेनेटीक प्रॉब्लम आसा ती ते आमी रुटीनली डिटेक्ट करचे जाता ह्या ब्लड टेस्ट आनी स्कॅन अंतू सो हाका मोस्ट कॉमन जेनेटीक प्रॉब्लम आमी म्हळ्यार बर्थ जाता आनी चेडू व्हड जाता सो डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लम्स जाता हाका डावन सिंड्रोम म्हूण एक म्हणटा ती मेडिकल टर्म्स अंत आमी ट्रायझोमी 21 कळ म्हळ्यार तांकां क्रोमोझोम 21 अंतू एक एक्स्ट्रा एडिशन आसता हे चेडू ಸ್ವಲ್ಪ पळोवचेक विंगड आसता ती तांगेले दोळो ಸ್ವಲ್ಪ स्लॅंट आसता ಸ್ವಲ್ಪ कान प्रॉमिनंट आसता हात साना साना जावन वायड आसता पांय तशी आसता आनी इंटेलिजन्स जीब भायर घालून आसतात केलो फावटी नाक सान आसता हां वय म्हळ्यार ते अशें स्लॅंट जाले निमित्त तांगेले ब्रॉड दिसता फेस आनी इंटेलिजन्सय ಸ್ವಲ್ಪ उणें आसता बुद्धिमान चेडू म्हणचे ಕೆಲವು ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ म्हळ्यार ते कितले लेवल ऑफ इंटेलिजन्स ते कळना पोट्टांत आसता चेडू ते डेव्हलप जाताना कळटा ಕೆಲವು ಜನ ತೀರ उणें आसता ಕೆಲವು ಜನ हद आसता बट ते कितले इंटेलिजन्स आमकां पोट्टांत एसेस करूं जायना बट चेडूक हे प्रॉब्लम आसा म्हूण आमी एसेस करूं जाता डावन सिंड्रोम आसा आनी ह्या डावन सिंड्रोम आसले चेडूक हार्ट प्रॉब्लम अशें फुरो इंटेस्टायनस प्रॉब्लम थायरॉयड प्रॉब्लम अशें फुरो सो ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ आमी प्रेग्नेन्सींतू स्कॅन्स अंत डिटेक्ट करता ಕೆಲವು बर्थ जाले नंतर ब्लड टेस्ट अंत आनी फर्दर टेस्ट अंत कळटा तशीच वोंट शिंपरी म्हूण आसा म्हळ्यार क्लेफ्ट लिप म्हूण म्हणटा त्या पुरो तुमकां स्कॅनांतू कळटा आतां तसो एक चेडू म्हळ्यार एक डावन सिंड्रोमा चेडू जन्म आयल्यार कश्ट जाता त्या चेडूक व्हड करूंक कश्ट जाता म्हणून तसो एक आवज पावसूंक तशें दिसल्यार तेंच्यांनी कसो करेत ते तांगेले डिसिशन तांणी जावक जाल्यार प्रेग्नेन्सी मुखार सिता ती ना जाल्यार ते तांगेले इश्ट आमी सांगेत चेडो
ह्या डाऊन सिंड्रोम एफेक्टेड पुरा टेस्ट करून कन्फर्म जावन सांगू शकता आमी बट आनी चेडा कसन पुरा तांणी मुखार सून जावचे पुरो उणेक आमी तांकां सांगचे जाता बट फायनली डिसिजन कपल म्हळ्यार केलो जन मुखार सरता ती केलो जन नाका म्हणटा ती ते फायनली तांणी डिसायड करचे टर्मिनेट करत ते तांणी कशी डिसायड करतात तशी तशीच आनीक एक चेडवांक सेरेब्रल पॉल्सी म्हण एक जाता त्या वेळी तुमकां डिटेक्ट करचें की फुडेंची ना स्कॅनान तो डिटेक्ट करूं मस्त कष्ट ना जाय इवन ब्लड टेस्टान ते जायना ब्लड टेस्टांचे ते पुरा बर्थ जाले नंतरच कळचे त्या सेरेब्रल पॉल्सीक हे बाळांक दिल्या वेळार कश्ट जेवचे एक कारण गी वन ऑफ द रीजन सांगेत बट तेंच कारण म्हूण सांगू जायना वय केलो पटी त्या ब्रेन डेवलपमेंटान तुजी प्रॉब्लेम मातशें फुरो सो स्कॅन्सान तूं आमकां ब्रेन आमी पळयता ती बट ते फंक्शन कळना सो आमी पळयता आनी एबनॉर्मल दिसल्यार आमी आलोचन करता बट एवरी टायम डिटेक्ट करूं कश्ट ते आता डाऊनचं सिंड्रोम नंतर दुसरे कसं पुरा जेनेटिक डिसऑर्डर्स आमकां पळोवपाक साध्य स्कॅन करून आता इन्वेजिव्ह सॅम्पलिंग वय एक ट्रायझोमी 13 आनी 18 म्हूण आसा ह्या तीन म्हळ्यार ट्रायझोमी वय टर्नर्स स्कॅनान तूं क्लायनफेल्टरय कळना टर्नर्सय मिस जावचे चान्सेस आसा स्कॅनान तूं इवन ब्लड टेस्टान तूं कळना आतां ह्या जेनेटिक टेस्ट कॉमनली ट्रायझोमी 13, 18 आनी 21 ह्या तिनी मात्र डिटेक्ट करूं जावचे वरलेल पुरो करूं डिटेक्ट जायना आनी स्कॅन्सान त्वरे आमकां मोस्ट ऑफ द टायम आतां फॅमिलियल जेनेटीक प्रॉब्लेम्स आनी आसता ते आमकां स्कॅनान डिटेक्ट जावचे जायना सो ताकाच आमी इन्वेजिव्ह टेस्ट ऑप्शन दिवचे म्हळ्यार आमकां ऑलरेडी फस्ट चायल्ड एफेक्टेड जो फॅमिलीन जेनेटीक प्रॉब्लेम आसले कसन त्या जेनेटीक प्रॉब्लेम तांगेले ते जेनेटीक टेस्टाचे रिपोर्ट आनी आसल्यार आमी ह्या एमनियोटीक फ्लुइड टेस्ट जो त्या प्लॅसेंटा टेस्ट करून चेडवाक त्या जीन्स एफेक्टेड वे म्हणून पळोवचें साध्य प्रत्येक स्कॅनान तूं जेनेटीक टेस्ट रूल आउट करूं जायना तशीच कोरियोनिक विल्लस सॅम्पलिंग म्हण एक आसा हे पुरा मस्त मेडिकल टर्म्स आमकां ते आयकून कळटा जनाक गोत्त आसता जाल्यार ते एक्झॅक्टली कसं जालें म्हणून गोत्ता म्हळ्यार समस्या आशिल्ली मनशाक गोत्त आसता एमनियोसेंटसीस म्हण गोत्त आसा कोरियोनिक विल्लस सॅम्पलिंग म्हण गोत्त आसता जाल्यार बाकीचे आमगेले विक्षकांक ते कसं म्हण सांगता कोरियोनिक विल्लस सॅम्पलिंग म्हळ्यार त्या प्लॅसेंटा तुकून आमी एक नीडल घाल न्हू सनाच टेस्ट एक्चुअली हांव पुरो इंजेक्शन वयचे इट्स अ व्हेरी स्मॉल मायनर सिरिंजान तूं काडचे ओपीडी प्रोसिजर त्या काय ऑपरेशन थिएटरांनी वर्क म्हूण काय ना स्कॅन रूमान तूं आमी एक सॅम्पल काडटा ती प्लॅसेंटाचे सुजी घालून आनी ते टेस्टा पेटोवचे हाका कोरियोनिक विल्लस सॅम्पलिंग म्हूण सांगचे आनी कसं कळटा पद्दती कसं ह्यांची पुरो जेनेटीक प्रॉब्लेम्स आनी रूल आउट करचे एमनियोटीक फ्लुइड जावो कोरियोनिक विल्लस सॅम्पलिंग जावो चेडवांत ತೊಂದರೆ ಕಸನ ಆಸ್ವೆ ಮಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪುಡೆಚೆ ರೂಲ್ ಔಟ್ करू पण आदले ब्लड टेस्ट ಅಂತ ಹೈ रिस्क आनी आयले री मस्त चड रिस्कस जो आमकां स्कॅनान त्वरे केलो पटी आमकां कळटा ह्या चेडवाक प्रॉब्लेम मातशें फुरो म्हूण आमकां दिसता सो तेन्ना आमी ऑफर करता ती तशें तुमी सांगलें थॅलेसिमिया आसगी लागीं म्हूण कळटा म्हणून तशीच सिकल सेल कळटा वय हिमोफिलिया कळटा ह्या पुरा आमी जेनेटीक टेस्ट असं रोग आयल्यार ते भारी कष्ट नवा वय मस्त म्हळ्यार सगळ्याकय ते म्हळ्यार आर्थीक जावन ते दुर्बळ करता वय जनाक वय ताकाची तांणी सांगता ती आमकां ह्या फॅमिलींत आस जो आमगेलो फस्ट चेडो आस ह्या चेडो आस की ना पळोवन सांगा ती म्हण तशी तांणी येता ती तेन्ना आमी पळयता ती असल पुरा केसीस आयल्यार म्हळ्यार अशी तांचो जेनेटीक प्रॉब्लेम आसा ताजे मॅनेजमेंटान कसं नमने व्यत्यास पळोवचें मेळटा ह्या पुरो प्रॉब्लेम बाळांत वाडटा वय तांची क्योर म्हूण कांय ना आतां आमी टेस्ट करून चेडवाक ತೊಂದರೆ आस की ना म्हूण सांगीत तितलेची जाल्यार हाका आमी ट्रिटमेंट दिवचें जायना त्या डिलिव्हरी जाले नंतरची ट्रिटमेंट दिवचे सो थॅलेसिमिया आनी आसल्यार आवसूक आनी आसल्यार सो तिगेले ब्लड हिमोग्लोबीन आनी कशें आसा सो डिलिव्हरी टायमार आमी ब्लड आनी रेडी दवरून जो ब्लिडींग जाल्यार ताका मेडिकेशन्स आनी रेडी दवरून लेबर रुमान तर तांगेले आमी डिलिव्हरी करता ती तशीच आनीक एक आसा सेल्फ फ्री DNA सॅम्पलिंग म्हणून नाजाल्यार DNA स्क्रीनिंग एश म्हळ्यार कसं ताका आमी NIPS म्हूण सांगतात जो NIPT नॉन इन्वेजिव्ह प्रीनेटल टेस्ट म्हणून सो हांतू केलो जेनेटीक प्रॉब्लेम ते 13, 18 आनी 13, 18 म्हणटा कसं जाता ತಂತು ಚರಡಾಲೆ ಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫುರೋ ಹಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಫುರೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಫುರೋ
फेस ಸ್ವಲ್ಪ एबनॉर्मल अशें फुरो आनी चड जावन आनी प्रेग्नन्सी जो इमिडिएटली आफ्टर बर्थ तांकां मस्त कॉम्प्लिकेशन जातात आनी मस्त लायफ लीड करना ती सो आमकां जाल्यार दिसता केलो पाटी स्कॅनान तांकां नाक नेजल बोन अशें फुरो जो तशी ह्या केलो आमकां मार्कर्स पिकअप जाता केलो पाटी स्कॅनान तुका सगळें आसना सो हे प्रॉब्लेम्स कॉमन ट्रायझोमीज म्हूण आमी म्हणचे हे NIPS अंतू आमी पिकअप करूं जाता सो NIPS अंतू पूरा जेनेटिक प्रॉब्लम्स रूल आउट करूं जायना एक तन्नी एक हे स्टील अपकमिंग फील्ड सो एक फ्यू जेनेटिक प्रॉब्लम्स मात्र आमी तांतू डिटेक्ट करेत आनी अंत कसन करतात म्हळ्यार आवसुले ब्लड टेस्ट करचे ब्लड टेस्ट कोरून आवसू प्रेग्नेंट असताना आवसूल सर्क्युलेशन अंतू ಕೆಲವು ಫೀಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರೆ असता ಚರಡಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರೆ असता सो आमी आवसूल ब्लड टेस्ट पेटयल तेन्ना तांणी हे चरडाल तंतू सेल्स काणू ताजे DNA एक्स्ट्रॅक्ट करून तंतू जेनेटिक प्रॉब्लेम असे म्हणून पळोवचे हे मस्त कष्टाचे प्रोसिजर आनी पूरा कडेन जायना सो हाका पर्टिक्युलर ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ करचे हे टेस्ट बट आनी हे 100% म्हूण आमी सांगू जायना एट द एंड म्हळ्यार आवसले ब्लड टेस्ट सो अंत वरे पकणे आमकां प्रॉब्लेम म्हूण आयले री आमी नेक्स्ट इन्वेजिव टेस्ट करूनच कन्फर्म करचे ते आतां एक गर्भावस्थेर आसोची एक बायल मनशीक मस्त पंता युरीन इन्फेक्शन जाता म्हळ्यार मुत्ता उज्जेवचे नातल्या मुत्तांत इन्फेक्शन जेवचे जाता हाका कसले विशेष कारण आसली वय प्रेग्नन्सींतू युरीन इन्फेक्शन जावचे मोस्ट वेरी मस्त कॉमन तशें जावन आमी प्रेग्नन्सींतू पदे पदे तांगेले युरीन टेस्ट आनी कोरून पळयत आसता ती कले म्हळ्यार नॉर्मली युरीन इन्फेक्शन जालें तेन्ना एक मनशाक कळटा तांकां बर्निंग सेन्सेशन म्हळ्यार जळटा जो पदे पदे युरीन पास करचे वता ती बट प्रेग्नन्सींत कसन जाता म्हळ्यार केलो पाटी तांकां कळना तांकां कसले सिमटम्स आसना जाल्यार युरीन टेस्ट करतना आमकां इन्फेक्शन आसा म्हूण कळटा आनी ताका करेक्ट ट्रिटमेंट जावपा पडटा ना जाल्यार इन्फेक्शन स्प्रेड जावचे चान्स आसता किडनी ते वच्चे फुरो अकस्मात आमी ट्रिटमेंट करनात जाल्यार जो वग्गी डिलिव्हरी जावचे फुरो वग्गी उद्दा वच्चे सूर जाता रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स म्हूण म्हणचे आमी वग्गी उद्दा वच्चे सूर जावचे वग्गी डिलिव्हरी जावचे रिस्क आनी आसता तशें जावन आमी पदे पदे युरीन टेस्ट करून इन्फेक्शन असलें ताका थंय थंय ट्रिटमेंट दितात ते इन्फेक्शन जेचे विशेष कारण कसले कारण प्रेग्नन्सींतू आमगेले किडनीज आनी किडनीतून येवचे ते पायप्युरेटर्स म्हणटात ते आनी ब्लॅडर हे पुरो फिजियोलॉजिकली ಸ್ವಲ್ಪ चेंजीस आसता हे ಸ್ವಲ್ಪ चेंजीस आनी प्रेग्नन्सींतू इडी देह चेंजीस आसता सो ಸ್ವಲ್ಪ हे चेंजीस जावचे निमित्ती तांकां इन्फेक्शन जावचे ಸ್ವಲ್ಪ रिस्क चड जाता प्रेशस प्रेग्नन्सी म्हणून म्हणटाची दात भारी कॉमन टर्म ते तशें प्रेशस प्रेग्नन्सी म्हळ्यार कसा म्हूण सांगता मिगेल प्रकार सक्कळ खंयचे प्रेशस सो तशी आमी सक्कड हावसूक तांगेल चड ते कितलेचे चड जावं ते प्रेशसूची सो तशी म्हूण टर्म्स आतां आमी यूज करना ती फॉर डॉक्टर न्हय कॉमन मनान यूज कर वय तांणी यूज करचे कशें जालें म्हळ्यार तांकां मस्त टायम नंतर एक चड जावचें पुरो जो फुडें चड कसले प्रॉब्लेम आसचो न्हू आतां तांकां इम्पॉर्टंट अशें फुरो सो तांणी तशी सांगतात आमकां ह्या प्रिशियस आमकां सकट प्रेग्नन्सी प्रिशियस तशीच हे बाळान जेता आसतना म्हळ्यार चरडान भायर येता आसतना कितली पदा चरड मरता वय हाका कसं प्रकारण आसा एक चरडाल ग्रोथ मे बी समना ತೀರಾ ಸಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫುರೋ जो केलो पटी पोट्टा भितरी ब्लिडींग आनी सूर जाता चरडागी प्लॅसेंटा सेपरेट जावचे सूर जाता एब्रप्शन म्हूण म्हणटा ती सो त्या जावचे फुरो तशी एक्झॅक्टली कारण केलो पटी चरडा भितरचे कसले प्रॉब्लेम आसा फॉर डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम त्या अशें फुरो जो मस्त वेळ जावन डिलिव्हरी जाला जो म्हळ्यार आत्तां काला तशी जाय म्हळ्यार पुरा कडेन मॉनिटरींग आसता आनी चरडाल हार्टबीट आनी पळयत आसता ती टायम टू टायम सो चड जावन त्या कारण कसले आसना बट चरडाले भितरीच कसले डिफेक्ट अशें फुरो जो ग्रोथ समज जायनी तशें जावन आनी असल्याक हे जावचे चान्स जो पोटा भितरी ब्लिडींग म्हळ्यार एब्रप्शन प्लॅसेंटा वगी सेपरेट जाले त्या BP निमित्त जावं आनी खंयचे कारणान आसूं न्हू तशें जालें तेन्ना हे जावचे चान्स आसता आतां मास जालेले एक बायल मनशाली पोट्टान चरड मरता म्हळ्यार मास जाला जस्ट एक वार फुडें वय चरड मरता ते कसं प्रकारण आसा
एक डायबिटीस तशें शुगर कंट्रोल मस्त इंपॉर्टंट सो हांगेलंतू सडन फिटल डेथ जाता ಕೆಲವು ಪಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ कारण सायंटिफिकली आनी काही गोतना बट डायबिटीस अंतू चड लॉस जाता तशी आमी ताका चड पळयत आसताती आवसूक वारा वारा आपेताती जावं जाल्यार तेन्ना स्कॅन की चरडाल हार्ट बीट टेस्ट की त्या करून पळयत आसताती आनी तांकां सांगताती तुका चरडाल मुवमेंट्स आनी उणी जाल्यार वगी हॉस्पिटला यो म्हणून आवसून केन्ना कसं सांगल्यार आमी ताका मस्त इम्पॉर्टन्स दितात आवसून सांगल्यार ना आमी चड मूव जाता ते आमकां मस्त इम्पॉर्टंट सो आम्ही कसं आलोचन करू आवसून सांगचे वय मस्त इम्पॉर्टन्स दितात आम्ही सो त्या एक मोस्ट वन कॉमन कॉज आनी एक हायपरटेन्शन सो तांतवरे प्लॅसेंटा वगी सेपरेट जावन एब्रप्शन जावन हे चरडाले हार्ट बीट सडन स्टॉप जावचे कारण आसता आनी केलो पटी आमकां कारण कळना ऑलवेज आमकां आन्सर आसना आमगेले सो तेन्ना आमी ऑप्शन दितात तुमी जावं जाल्यार हें चरडाक आनी आमी प्लॅसेंटा टेस्ट करून पळोवया आमकां कसं कारण मेळटा की पळोवया मुखारसून नेक्स्ट प्रेग्नन्सी आमी तुमकां हेल्प करूं जाता की पळोवया म्हूण सांगतात कळ्ळें म्हळ्यार ऑलवेज आमगेले एक आन्सर आसना केलो पटी सडनली जाता आमकां कळना हें कसलें जाता म्हणून सायंटिफिकली बरें आनी कितें रिसर्च जाता कसलें अशी म्हणून मागीर चरडाक बाळान जाता आसतना वाऱ्या देंट सुतोवची गळ्याक प्रॉब्लेम तांची वय ते ಕೆಲವು ಚರಡ ಆಸ್ತಾ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇವರ ಬಟ್ ಚರಡಾಲ್ ते वारे देंट सुतून प्रॉब्लेम जाला जो नॉर्मल जायना तशी कसं नेना तांकां आमी मॉनिटर करून डिलिव्हरी टायम पळयत आसतात ಕೆಲವು पटी कळटा स्कॅन अंतू त्या चरडाल येतान जेवची न्ही येतान वरे तशें जाता वय तशी वरे जाता सो ते म्हळ्यार चड पोटा भितर गुंत आसतना सो ಕೆಲವು पटी हाता सुत्त आसता पांय सुत्त आसता वय ಕೆಲವು पटी कळटा आमकां ಕೆಲವು पटी कळना म्हळ्यार आमकां ते डिलिव्हरी टायमार कळटा म्हळ्यार चरडाल हार्ट बीट चेंजस सुरू जाता तांकां पोटा दुखेनी सुरू जालें तेन्ना आनी मागीर आमी डिलिव्हरी करतना आमकां कळटा चरडाल आमी एक डावट आसता आमकां चरडाल हार्ट बीट आनी पळोवन मोस्टली हें अशें आसा सो तशें डिलिव्हरी जाले नंतर ते कन्फर्म जाता तशी चरडान पोटांत आसतना हग्गूनच तशी मोशन पास करून मेकोनियम म्हूण सांगता ती त्या चरडाक पोटा भितर ಸ್ವಲ್ಪ सुस्त जाल्यार हें मेकोनियम पास करता बट तेंची पूरा मेकोनियम एस्पिरेशनान प्रॉब्लेम जायना बट चरडान त्या गीळ न्हू त्या लंग्साक गेल्ल्यार त्या मुखारसून चरडा ಸ್ವಲ್ಪ लंगान तांणी गेल्ल्यार प्रॉब्लेम जाता अगत्य पडल्यार आयसीयून तांणी दवरून ताका नियोनेटॉलॉजिस्ट पळोवन ट्रिटमेंट दिता ते तशीच HIV म्हळ्यार एड्स आसूं तसं एक बलमनशेन बाळांक ती लायल्यार तुमी कसं करताचे फस्ट रिस्क कितलें आसा रिस्क आत्तां पुरा जन तांणी मेडिकेशन फस्ट स्क्रीनिंग जाता प्लस तांकां ऑलरेडी नोन आसल्यार पुरा जन आतां वखद घेता आसतात ART सेंटर्स म्हूण आसतात तांणी HIV मेडिकेशन्स गव्हर्मेंटातून येता पुरा जन मेडिकेशन्स घेता आसतात सो तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा आमी टेस्ट करतात तांगेले HIV इन्फेक्ट कंट्रोलर आसा की कशी म्हणून सो ते पळोवन आनी चड जावन हें पुरा वखद प्रेग्नन्सीन तूं सेफ सो आमी तांकां फस्ट तेंच सांगचें तूं खंयचें वखद राबोवचें ना कळ्ळें म्हळ्यार तांणी वखद राबयल्यार चरडा ट्रान्समिशन जावचें रिस्क चड तांणी वखद घेता आसल्यार चरडा HIV जावचें रिस्क उणें सो आतां हे आमगेले ट्रेडिशनल मेडिसीन पळयल्यार तांतूं कसं म्हळ्यार गुरबीण आसतना 7 म्हयन्यार क्षीरबल म्हूण एक तेल लावका तशें प्रमाण तशीच बाळान जेत तरी कशाय पिवका विडशी पिवका नमूनवार हर्ब्स पुरो हाण ताजे कशाय करून पुरो दिताचे ह्या पुरो पिवची कितले गतीस आतां इंग्लीश आमगेले मेडिसीन प्रकार आमी तशी मॉडर्न मेडिसीन प्रकार आमी तशें कसं पिवका म्हूण सांगना ते फर्स्ट थिंग इज ते सायंटिफिकली आमकां गोतना तांचो कंटेंट्स कसं म्हणून सो बट तांणी तांगेले ट्रेडिशन फॉलो करता जाल्यार आमी नाका म्हणा ते बट आमगे सायड तुका आमगेले रेकमेंडेशन तुमी ह्याक पिवका करका म्हूण आमी सांगना ते कळ्ळें म्हळ्यार ते तांचो कसं आसा म्हूण आमकां गोतना तशी त्या कशाय पुरो पिल्ल्यारी विडशे कसले पुरो पिल्ल्यारी चरडू कोलीक जाताची म्हूण एक कंप्लेंट आसा मस्त जन चड आवसोले कंप्लेंट सो आमी तेंची तशें जाल्यार तूं राबोवन पळय नाजाल्यार आनी चरडाल इवॅल्युएशन करी आनी कसं विंगड चरडाक कसं तोंदरे की म्हणून तशें सांगचें आमी आतां आमी गेला खेरीच प्रश्न
हे हाय रिस्क प्रेग्नेन्सी आशिल तसं एक बालवंशांक तुमी कसो एक संदेश दिवच्या इच्छपावताच. फस्ट सांगचें म्हळ्यार तुमकां फूड कसले तोंदरे जावन आसले री ना जाल्यार तुमकां ऑलरेडी कसले प्रॉब्लेम आसा आनी तुमी प्रेग्नन्सी प्लॅन करता आसले फस्ट येवन एक डॉक्टरा मीट जाया ती कळ्ळें म्हळ्यार रायट टायमान तूं प्रेग्नन्सी प्लॅन करचें मस्त इम्पॉर्टंट. हेल्दी आसूं न्हू जाल्यार तितलें हेल्थ मेंटेन कोर न्हू प्रेग्नन्सी प्लॅन केल्यार तांगेले आउटकम्स बेटर. आतां शुगर कंट्रोल कोर न्हू डायबिटीज कंट्रोल करून प्रेग्नन्सी जाल्यार चड आवसले रिलेटिवली बेटर आउटकम आमी दिवचे जाता. सो त्या आनी प्रेग्नन्सी प्लॅन आमी कोर न्हू आमी एक प्रेग्नन्सी प्लॅन म्हूण करता ती. सो आमी सांगिल्लें तेन्ना चॅकअपांनी येवची की स्कॅन्स आनी करची की सो त्यात आनी फॉलो केल्यार आउटकम्स बेटर आसता. इतले वेळू आमकां गर्भरक्षण म्हणलेले एक विशयार संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर प्रतिमा प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.